Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. जून महिन्यासावन लायटीच्या खात्यान पब्लिक लायटिंग ड्युटी ही नवी ड्युटी वीज बिलात जोडल्या। ही ड्युटी लावून सरकारान फाटल्या वर्सा सप्टेंबरासावन खंय काम सुरू केल्ले। आधी स्ट्रीट लाईट मेंटेनन्स गावागावांनी पंचायती शारांनी पालिका जाल्यार हायवे स्ट्रीट लायटीचे मेंटेनन्स हायवे ऑथॉरिटी वा कॉन्ट्रॅक्टर पळयतालो। आता सगळे मेंटेनन्स लायटीच्या खात्याकडेन। अकस्मात बिलात नवी ड्युटी लायिल्ल्यान लोक अलर्ट। GoaCan is of the opinion that in the forthcoming bill that will be issued by the Electricity Department, an explanatory note either be printed on the bill or attached to the bill explaining to the consumers as to what this electricity public duty or public lighting duty is going to be used for. निलेश काब्राल वीज मंत्री असताना ताणे सगळ्यो स्ट्रीट लायटी वीज खात्या सकयल हाडपाचे थारायिल्ले। हे आधी पंचायत पालिका वा कंत्राटदार स्ट्रीट लायटी विशीं तांकां सोयीस्कर तसो कारभार करताले। पंचायती नगरपालिका हो खर्च काडपाक एक टॅक्सूय लायताल्यो, तो आता बंद जालो। काब्रालान सप्टेंबर 2021 गोवा पब्लिक लायटिंग ड्युटी बिल विधानसभेत पास करून घेतले। ते उपरांत वेंचणूक जाय मेरेन सरकारान तो निर्णय चालीक लायलो ना। वेंचणुके उपरांत 5 एप्रिल 2022 दिसा हो कायदो अधिसूचित केलो। वेंचणुके उपरांत 1 जूनासावन ही पब्लिक लायटिंग ड्युटी चालीक लायली। व्यावसायिक आणि उद्योगिक कनेक्शनाक युनिटा फाटल्यान 8 पैसे ड्युटी, घरगुती आणि हेर कॅटेगरीक युनिटा फाटल्यान 5 पैसे लागू। वर्साक सुमार 27 कोटी येणावळीचे लायटीच्या खात्याचे टार्गेट। स्ट्रीट लायटीची बिलां रस्त्यार नव्यो लायटी घालप आणि तांचे मेंटेनन्स ह्या पैशांतल्यान जातले। स्ट्रीट लायटीची बिलां रस्त्यार नव्यो लायटी घालूंक आणि तांचे मेंटेनन्साक वर्साक सरकाराक 100 कोटी मायज खर्च येता। नवे ड्युटींतल्यान ह्या खर्चाचो जेमतेम 25% खर्चाचो भार उणो जातलो। आता लायटीचे बिला वरवीं लोकांचे बॉल्सांतल्यान डायरेक्ट वसुली जाल्ल्यान म्हारगायेंत सामान्यांच्या बॉल्साचो बोथो आनीक मातसो वाडटलो। स्टुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।